ओसय आणि घंचकटर घणे हे तालाशीर बिरेस्तारा कळंगूट वाठारांत शिगमोत्सव मिरवणुकीची सुरवात जाली। हे शिगमोत्सवाचे उक्तावण थळावो आमदार गणेश गांवकार हाच्या हस्तुकी जाले। कोविड महामारीक लागून फाटली कांय वर्सां शिगमो मनोवपाक मेळूंक ना, पूण शिगम्याची परंपरा आमी जपून दवरुपाक जाय अशें गणेश गांवकार हांणी सांगले। विविध तरेची भेसवण, लोकनाच, रोमटामेळ आनी व्हडल्या चित्ररथांनी हजारांनी प्रेक्षकांची मनां जिखून घेतली। ह्या वेळार भाजपा खासदार विनय तेंडुलकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। सुराडेश्वर करपाक म्हादेव आनी किरण कांदोळकार टीव्ही करपाक आमी वयतले तेणें सांगलें तुमकां तिगांकय हे 3 जे पळय शिगमे आसा ते आपूण 2015 सून ते वाडोवन ह्या तालुक्यांक दिता आनी ह्या मतदारसंघाक आपूण दिता म्हणून अशा पद्दतीन हो चालू जाल्लो शिगमो परत मागीर थोडोसो 2019, 20, 21, 22 फक्त आमच्या कोरोनाक लागून म्हणा जावं बाकीचे कसल्या गोष्टी लागून म्हणा तो बंद आसलो। परत हे फावटी तीच परिस्थिती येयली आमची। डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री पळय आसा ताका आमी सांगलें की हो शिगमो पयलीं चालू केल्लो भाई, ती परंपरा म्हणून ती चालू दवरपा जाय आमकां। आनी तेणें दोतोरान 1 मिनीट रावनासतना डॉक्टर प्रमोद सावंतान माननीय मुख्यमंत्री आसा आमचे 1 मिनीट रावनासतना तेणें सांगलें चला तुमचे करा म्हणून की ही परंपरा जर सोडी जर व्हरतलो जायतली जाल्यार योग्य रितीन आमकां बरे भाशेन ती व्हरची पडटली। हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन एकच विनंती करीन कितें आसा की सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो गजाली काही मेळ्ळ्यो आसा त्यो टिकोवन दवरपाची अत्यंत गरज आसा। आनी त्या खातीर हो शिगमो धारबांदोडेचो शिगमो जो पळय आसा म्हाका दिसता सगळ्याक तो रोटेट सुद्दां जावंक शकता। आमचे कडेन तशी कशी आसा की बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कसो की जे जाग्याचेर आमकां रूट जायो गाडयो डिस्टर्ब जायनासतना अशा पद्दतीचो आमचे कडेन रूट ना। म्हाका दिसता 1-2 वर्सां तो रूटूय जातलो, चिंता करपाची गरज ना।